सांताक्रूज मतदारसंघातल्या नव्या कार्यालयाच्या प्रश्नाचेर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे मदीं शाब्दीक वाद पेटला। मंत्री बाबूशान नवे कार्यालय उक्ते केल्ल्यान भाजपात भितरले मतभेद उक्ते जाल्यात अशी चर्चा सुरू जाल्या। हो वाद नेमके कितें पळोवया पुराय बातमी। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांताक्रूजातल्या नव्या कार्यालया खातीर स्थळ पळोवणी केल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो आनी ताचे उपरांत राजकीय वातावरण गरम जालें। आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीसान ह्या कार्यालयाक हरकत घेतली आणि एकाच मतदारसंघात एकाच पक्षाची 2 कार्यालयां आसप योग्य न्हय अशें आपलें मत उक्तायलें। फाटल्या 4 वर्सांत भाजपाक सांताक्रूज घटमूट करपाक यश मेळ्ळा असो दावो करून आमदारान लोकां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण जावपाक लागला अशेंय सांगलें। हाका जाप दितना बाबूश मोन्सेरातान हे कार्यालय पक्षाचे न्हय तर ताचे खाजगी कार्यालय अशें स्पश्ट केलें। मतदारांचें काम सोपें जावचें आनी तिसवाडीत मंत्री म्हणून नागरिकां कडेन संपर्क दवरपा खातीर आपूण कार्यालय उगडटा अशेंय ताणें सांगलें। सांताक्रूजांतल्यान भाजपाचो उमेदवार जिखतलो अशेंय बाबूश हाणें सांगिल्लें, पूण उमेदवारी विशीं निमणो निर्णय पक्ष फुडारपण घेतले अशेंय ताणें स्पश्ट केल्लें। मजगतीं रुडॉल्फ फर्नांडीसान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाचेर पुराय विस्वास उक्तायतना कांय जाणांनी उदरगतीच्या वावराक आडमेळी निर्माण करपाचो यत्न केला असो आरोप केला। सांताक्रूजात नव्या कार्यालयाच्या प्रस्नाचेर भाजपा भितरल्या अंतर्गत राजकारणाचेर परतून चर्चा सुरू जाल्या आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर ह्या घडामोडींक खाशेलें म्हत्व मेळ्ळां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।